भाऊ तुम्ही एक भारतीय जनताचे हांगा एक कार्यकर्ते आसा बरे पयलीं साकून आनी आयज खंय तरी झेडपीची इलेक्शन आसा आनी आमी पळयल्या की प्रत्येक जाण घरांतल्यान भायर सरता वोटींग करपा लागून हेजें मातशें कारण कितें आसा? लोकांक वोटींग करपाची बरी उमेद आसा कित्याक भारतीय जनता पार्टीन आमचे गांवांक म्हणनाका आमचे पंचायतीक म्हणनाका सांगे कॉन्स्टिट्युन्सी भरपूरशीं कामां केल्लीं आसात आनी खूब कामां अशीं जावपाची आसा. आतां म्हाजी योजना आसा तेका लागून लोक सामके खूब आनंदीत जाल्या. खूब आसा आमची वालकिणी बसून ज्या घराक रजिस्ट्रेशन नासलें फक्त टॅक्स भरताले ती घरां प्रत्येकाच्या नांवार जातली ह्या उमेदीन लोकांक सामकी उमेद भरली आसा. आनी एक फावटी आमी तिसरी इंजीन म्हणटा तशें आमी झेडपी आमचो हांगा भारतीय जनता पक्षाचो आमी निवडून दितले आनी निवडून दिवया म्हणून सगळीं घरांतल्यान भायर सरलेडीन आसा. अशें लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा सद्या पळोवपाक गेल्यार? लोकां प्रतिसाद भरपूर बरो आसा. म्हाका दिसता जी आमची BJPची कॅन्डिडेट आसा ती 2,500च्यान चड लिडिंगान वोटिंगान लिडींग जावन निवडून येतली अशी सामकी अपेक्षा आसा. आनी येतलीय बी. सगळे कडेन आमी पळयतात भरघोस पाठिंबो BJPक पाठिंबो आसा. आनीक जे कार्यकर्ते आसा तळागाळाचे ते सगळे उठून काम करतात ते हेणी करतात. तसोच आमचो जो हांगचो बूथ आसा तो आमी 100% आमी हांगा लीड दितले. आमची जी लीड आसा ती 150च्यान चड लीड आसली. आमची मार्जीन आसा ती 150च्या वयर आमच्या बुथाचेर वतली. आतां लास्ट टायम आमी पळयलें की सुरेश केपेकार हो खंय तरी झेडपी कॅन्डिडेट आसलेलो आनी तेणी तेजे टायमार भरपूर अशी कामां केल्लीं आसा झेडपी फंडांतल्यान. ह्या फावटी दुसरो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा. तुमची फर्स्ट प्रायोरिटी कितें आसतली तुमच्या गांवाक झेडपी कॅन्डिडेट समज तुमचो निवडून येयलो जाल्यार? पयलें आमगेलें कशें आसा झेडपीन आमचे खूब काम केल्लेडीन आसात सुरेश केपेकारान. तशेंच आतां हो रिजर्व जाल्लें आसा महिला आनी ST खातीर आसा म्हणून आमचे जे कार्यकर्ते प्रत्येक कितलीं वर्सां जालीं हांगा BJP खातीर झडटालीं आनी प्रत्येक गांवांनी वचून प्रत्येक घरांक वचून प्रत्येक प्रचारा म्हणनाका कसलें काम म्हणनाका कसली स्कीम म्हणा सगळ्यांक ती भोंवलेड्यान आसा. ते हेणे आमी सगळे तेजी वोटीन आसा आनी तेजे कडल्यान आमकां मेन म्हणल्यार जसो झेडपीक फंड डायरेक्ट तांकां फंड येना खंयच्यानी तांकां फंड अलॉट करून दितात तो अलॉट करून आमच्या गांवांकच आमच्या 3 नंबरा भितर गांवांकच आमची कितलींशीं कामां आसात. आमगेले कणेरशी दावण निवडाडेन आमचे कडेन थंय आमगे देवस्थानाचीं कामां आसात. थंय आमकां एक सेकंड फेजीचें थंय काम केल्लें पयलीं आमगे स्टेज आसा आनी एक सायडीक ड्रेसींग रूम केल्लें आसा. पूण आनी खूब कामां आसा. आमी ती पयलीं झेडपीडेन उलयल्या ती दाखयल्लीं बी आसा. ती कामां आमकां हेंचे कडल्यान पूर्ण करून घेवपाक जाय. ऑलमोस्ट आतां कितलें पर्सेंट वोटींग जाल्लें आसा सद्याक? आमचे हांगा 60%च्यान वयर आतां जाल्लेडेन आसा. थोडी लोक येवपाचे आसा ते 5-5.5 म्हळ्यार आमचे हांगा वोटींग मोस्टली चडशें कशें जाता ते प्रमाणे आमचें जातलें आनी वोटींग बरें जातलें. आतां तितून भितर आमचे थोडे खंय कामा निमित्यान शिकपा निमित्यान भायर आसा तशें आमचे एक 60 भायर आसा. ती पळयलें जाल्यार ती सगळें कॅल्क्युलेशन पळयलें जाल्यार आमी 70-75 वतले आमचे. भाई तुमी BJPचे कार्यकर्ते आसा आनी हांगा आयज खंय तरी वोटींग आमी जोरान चालू आसा आनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 700 तरी जाल्लें आसा. हेजें मागचें कारण कितें आसा? कारण म्हणल्यार कितें आसा पळय मेन सांगपा म्हणल्यार पर्रीकारान जे पळय हे जाणटी बायलां खातीर जे पयलीं त्यांनी विचार केलो. दुसरें म्हणलें जाल्यार आतां प्रत्येक भुरग्याक वर्सा 6,000 हो कोण दिता? BJP सरकारच दिता. दुसरें आनी सांगपा म्हणल्यार आमचो जो MLA मिनिस्टर आसा जे पळय कोण काम केलें ना म्हणटा पळय न्ही आज ह्यो पंचायती आसा ते पंचायती जर आमगे तर पंच वचोन तर बसलो जायत तर तांकां बसपा पसून मजा येता. आज आमगे वाडी धरत अशी पंचायत आसा आनी उदरगत कितें जालें ना म्हणटा पळय न्ही BJP सरकारान केलें ना पळय न्ही ती आमकां तरी दिसून येना. आनीक मेन सांगपा म्हणल्यार आतां पळय भुरग्यांचे आमी आतां म्हाका आतां 59 वर्सां आतां आमचें फ्युचर कांय उरलें ना म्हणटकीर आमी भुरग्यांक सदां सांगून दवरल्या की जो पर्यंत BJP आसा आमगेले BJP फ्युचर आसा. कारण आनी 20 वर्सां म्हणल्यार BJP हालना कॅन्डिडेट चेंज जावपाक शकता म्हणून आमगेलें हेंच एक कारण की आमगे हांगा 700 मत हें जावपाची आनी आमचे मेंबर जे पळय कितें आसा आनी आमी मेन सांगपा म्हणल्यार कितें आमी दुसरे कडेन वचना. आमचो बूथ पळय आसा तो आमी मजबूत केल्लो आसा. कारण आमकां आमच्या लिडरान पळय दिलो पळय न्ही म्हणल्यार पर्रीकारान जो लिडर दिल्लो आनी आज तुमी आयकतात ओपोजिशना पसून तोंडां आसा की आमचे आज पार्टीचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो सुभाष फळदेसाय हेच आसात आनी तेंचे बरोबर आमी मुख्य कार्यकर्ते आसा आनी हे आमगे मेंबर आसा पळय न्ही ते सामके एक्टीव आसा.
पळोवपाक गेले जाल्यार आतां आमी दुसरो कॅन्डिडेट जो आसा ओपोजिशन आसा हय खंय तरी त्याची कोण आमकां भायर दिश्टी पडना. सगळे वयता थंय आमी बुथांनी पळयलें जाल्यार सगळे BJPचे. हेजें मागचें कारण कितें? लोक एक भिवून भायर सरना आतां कितें म्हणून आसा हेजें कारण अशें? पळय लोकांक सगळ्यांक खबर आसा की BJP पार्टी हाका कितें तरी म्हत्व आसा कळ्ळें न्ही. आनी तेजो फायदो पळय आहा न्ही तो सगळो घरां घरां लाडली लक्ष्मी म्हूण दुसरी म्हणल्यार हे बायलां पयशे येता ते म्हूण. आनी तुमी जाणा आसतले पयलीं पळय जाणटी बायले पळय न्ही आपल्या चेड्याक सांगताली आपल्या इल्ले खावचे पानां सुपारी हाड रे बाबा पयशे दी. तें पडलें ना आनी आज आमी पळयता आनी तुमी बी पळयतात आतां चेडो आनी सून पळय आहा पळय न्ही चेडो गाडी चलयता सून फाटल्यान बसता आनी मदीं तेंची आवय बसता. हें एक तेणें सामकें घरगुती एक बरें करून दवरलें आसा. लास्ट टायम कॅन्डिडेट बाब सुरेश केपेकार हय हेणी अनेक डेव्हलपमेंट केल्ले आसा. हय. तुमच्या गांवां अशें कितें डेव्हलपमेंट तेणी हय केल्लें आसा पळय आतां ताजी खबर म्हणल्यार आमगे वेळ्यान पळय देवळाडेन आसा. दुसरी सांगपा म्हणल्यार ते स्टेजीचे आसा. आतां कित्याक लोक वायट म्हणटा BJP हें म्हाका कांय खबर ना. दुसरें आतां पळोवपाक गेले जाल्यार आतां ही कॅन्डिडेट जी रावली आसा हय फाल्यां समज निवडून येयल्ली हय जाल्यार तुमची फर्स्ट प्रायोरिटी कितें आसता? तुमच्या गांवांत पयलीं काम कितें आसतलें? आमी तिका सांगतले तुमी येवन आमकां मेळपा जाय. आमगे जो ग्रूप आसा आमकां विचारा तुमचें बाबा कितें काम आसतलें आनी ते भशेन आमी कार्यकर्ते पळय आहा पळय न्ही पयलीं कार्यकर्त्यांक मेळपाचें तेंकां बाबा खंय कितें आसा कोणाक कितें जालां तुमचो कितें प्रॉब्लम आसा हें आमी तिका सगळें सांगून दितलें. आनी आतां लास्ट म्हळ्यार आतां विनींग कॉन्फिडन्स कितलें आसता तुमकां आतां विनींग कॉन्फिडन्स सामकें म्हाका दिसता 470 तरी आमी जावपा जाय. ह्या बुथाचेर. हय हय अशें आं एक अंदाज मेजॉरिटीन तुमी गेले त्या पेक्षा म्हणून मेजॉरिटी तुमची चड आसता म्हणटा. जायी आमी जें पळय काम केलां सगळीं ह्या कार्यकर्त्यांनी बूथ लेवलाच्या कार्यकर्त्यांनी आनी आमच्या पंचांनी सगळीं मेळून पळय एकवट हाडून पळय केलें पळय न्ही तें म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा की आमी 450 उंच वचपा जाय. भाई आयज खंय तरी ZP इलेक्शनान वोटींग चालू आसा आनी तुमची हांगा पयल्यार सामको लोकांनी भरपूर गर्दी केल्ली. लोक चडान चड भायर सरलेले आसा. कित्याक लागून? लोक म्हणजे भायर सरपाक म्हणजे आतां आज 12:30 म्हणल्यार 65% वोटींग जालें हांगा. आनी ह्या हितून चड वोटींग नाल्लाक जाल्लें आसा गोवा फॉरवर्डाक. आनी म्हाका एक गॅरंटी आसा हांगा लिडींग जो आसा तो नाल्ल आसता. आतां तुमी विशय काडलो की नाल्लाचो जावं गोवा फॉरवर्डाचो जे सिंबल आसा ताका चड वोटींग जाता म्हणून. हेजें मागचें कारण कितें जावपा इतलें वोटींग? कारण म्हणजे एक म्हणजे ह्या स्पेशली जो वाल्किनी जो बूथ आसा ह्या बुथाचेर आमदार म्हणून आनी पंच म्हणून सामको निश्क्रीय ठरला. आमदारान म्हणजे कसलेंच काम जालें ना, एक पयशाचेंय काम केलें ना कळ्ळें. आनी पंच जर तर सामको 0% आसा. तांकां जे तेंचे जे रागान हे लोक आसा पळय तो भितरल्यान वोटींग करताले. सायलंट वोटर ते आसा भरपूर आसा सायलंट वोटर आनी त्या हितूंतल्यान म्हाका दिसता हांगा नाल्ल लीड आसता. मॅम काल आयकलें अशें की खंय तरी हे ZP इलेक्शनाक लागून पयशांचो वापर जाल्लो आसा म्हणून अशें काल आयकलें. खंय तरी कंप्लेनूय बीन जाल्ली आसा. तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पयशे वाडटाले तांकां हांवें पळयलें ना पूण गाडी फिरताल्यो. गाडयांचे सुळसुळाट चलतालो. एक 4-5 फावटी ह्या सायडीन त्या सायडीन गाडी चालू आसली. पूण ते पयशे घेवन येयल्ले कितें करताले तें म्हाका खबर ना. पूण तेंच्यो गाडयो येताल्यो. तुमी आतां इतलीं वर्सां आतां राजकारणांत आसा, पंच जाल्या सरपंच जाल्या. तुमच्या टायमार आतां अशें पयलीं केन्ना अशें जातालें? आमी केन्ना पयशांचो खेळ केलो ना. एक म्हणत जाल्यार आमी कामाचेर इतलीं वर्सां जी मतां पडल्या ती आमच्या कामाचेर आनी आमची सिन्सियरिटीचेर हेजेर मतां पडल्या. आमी पयशांनी केन्ना मतां घेतलीच ना. आतां आमी सगळ्या जेन्ना कवर करपाक गेले ते प्रत्येक खेपे आमकां प्रत्येक कडेन आमकां सांगलें की आमची गांवांत डेव्हलपमेंट जाला ZP फंडांतल्यान जावं आनी कितें अशें म्हणून. तुमच्या हांगा कितें असो कितें डेव्हलपमेंट ZP फंडांतल्यान असो कितें जाल्लो आसा? डेफिनेटली सुरेशान काम केलां. एक तो दुबाव ना कळ्ळें. सुरेशान जे हांवें जी प्रपोज केल्लें तितूंतलें काम जाल्लें आसा. इवन नवनाताल टायमार सुद्दां हांवें जे प्रपोज केल्ले ते दोनूय काम म्हळ्यार ZP हितूंतल्यान 2-3 कामां हांगा जाल्लीं आसात कळ्ळें. की तेन्ना आमची एक टीम आसली कळ्ळें. ती टीम काम करताली त्या हितूंतल्यान तशी मतां पडली. आनी तशें आतां अजुनूय तशी सुरेशाक कामाक हें करता लोक
मान दिता हें कर. ओके. आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार आतां विनींग कितें आसतलें मार्जीन जावं अशें विक्ट्री अशी कितें म्हणून आसतली तुमच्या हांगा बुथाचेर? आमची बुथाचेर सादारण आमी एक सादारण फर्स्ट प्लेसीर म्हणटा सादारण एक 70ची मार्जीन आसतली. 70 जी हें आसा पळय टोटल वोट कास्ट जातले पळय ते 70-80 यांनी लिडींग आसतली. तुमी आतां कॉन्फिडंट आसा की तुमचो आतां गोवा फॉरवर्डाचो तुमी सपोर्ट केल्लो आसा तो विनींग जातलो म्हणून? समज आतां फाल्यां समज विनींग जालो जाल्यार तुमची पयली प्रायोरिटी कितें आसता तुमची हांगा ह्या गांवांक? आतां प्रायोरिटी म्हणजे सांगपा म्हणजे एक म्हणजे आमकां एक म्हणजे जिल्ला पंचायतीचो कॅन्डिडेट कितें करतलो तें पळोवचे पेक्षा ह्या आमदारान आनी बाकी पंचांनी ज्यो लोकांक त्रास केलो पळय तो हितूंतल्यान नाका आमकां काबार जावपा जाय म्हणून आमी हेका सपोर्ट केलो. आमी तो कितें करतली आनी कितें ती प्रत्येकाचे कुवतीचेर आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.